नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. वैजकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा खातीर गरजेची आशिल्ली नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट म्हळ्यारूच नीट परीक्षा 2026 सध्या सुरू आसा. देशभरांत सुमार 5000 केंद्रांचेर तशेंच विदेशांत 14 शारांनी ही परीक्षा सुरू आसा. वट्ट 22.79 लाख विद्यार्थी ही परीक्षा इंग्लीश सयत 12 भारतीय भाशांनी दितले. ही परीक्षा बेस बरे तरेन जावची हे खातीर जायत्यो उपाय येवजण्यो केल्यात अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलां. आयज 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान देशासयत विदेशांतय तरेकवार कार्यावळी जाल्यो. गॅरिसन मैदान जबलपूर हांगा जाल्ल्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी वांटो घेतलो. मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुखेलमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हांचे सयत हेरां वांगडा तांणी योगासनां केलीं. ह्या वेळार उलयतना पुराय मानवतेक बरी भलायकी आनी समतोल जीवन शैलीचो मार्ग योगा वरवीं दाखयलो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. योगा हे भारताच्या व्हड परंपरेचो एक उत्सव आसा अशें तांणी नमूद केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कोलकाता ऐतिहासीक रेड रोड हांगा जाल्ल्या संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो आनी हेरां सयत योगासनां केलीं. ह्या वेळार तांच्या सयत केंद्रीय मंत्री तशेंच वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. योग हे जिवनांत शांती प्रस्थापीत करपाचो एक योग्य स्रोत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः. अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है. ये संतुलन ही योग का आधार है. 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा आनी वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी आनी योग वेवसायिकांनी वांटो घेतलो. योग पद्दती दिसपट्ट्या जिणेचो एक अभिन्न भाग जावपाक जाय हाचेर भर दीत योग आनी आयुर्वेदाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकार यत्न करता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या योग कार्यावळींत उलयतना सांगलें. ह्या फावटी जे म्हटलां की योगा फॉर द हेल्दी लिव्हिंग हे म्हणटा आसतना आमी रेग्युलर जर योगा केलो which strengthen the muscles and joints, improves the flexibility and postures, enhance the lungs capacity, improves the sleep quality, reduce the stress hormones, which is sharpens the concentrations and improves the emotional resilience. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमकां डे टू डे ह्यो आमकां प्रॅक्टिसीन मेळपाक शकता. हांव ताकाच लागून आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी हो पुराय कार्यक्रम हो गोंयभर सेलेब्रेट करपाचो घेतलो. आपली सेल्फी काडून अपलोड करप आनी ताज्या उपरांत आपल्याक योगात पार्टिसिपेट जाल्ल्याची सर्टिफिकेट्स ही सगळ्या भुरग्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी मेळप, जेणे करून ही सर्टिफिकेट ही आपल्याय कडेन उरतली आनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्ल्याचे आमी मेसेज सगळ्यांच्या बरोबर दितले. आयुष मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत आयुष मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वांटो घेतलो. योग हे फकत जीवनशैली नासून बऱ्या भलायकीची गुरुकिल्ली आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. भारतान योगाक संवसारीक मळार एक व्हड वळख मेळोवन दिल्या अशें आयुष मंत्र्यांनी नमूद केलें. India globally and in the country to celebrate the International Yoga Day. In Goa, we have the Chief Minister who is leading Goa in celebrating the Yoga Day, and myself as a Minister for Ayush had the opportunity to see that everybody comes together
to celebrate yoga. It's a great moment because, as the Honorable Prime Minister said, that it's a way of life. Even it stops in aging. A person who is 50 years should feel of 30 years age bracket. Somebody of 70 should feel is less than 50. So basically, what does it say? It prevents an anti-aging. It prevents your lifestyle change. It prevents giving and getting you a better quality of life. Right from reduction in blood pressure to several other things. So it's something that is very important for our own well-being, our own body, and something that will actually ensure that we have a longer life, we have a quality life, and it's a science that is well tried out, and today it is globally acknowledged. And all this is only because of the initiative of Honorable Prime Minister Modi ji across the globe. दिवचले आयोजित संसारिक योग दिसाच्या कार्यावळीत थळावे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये यांच्यासहित नागरिकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. भलायकी ही गिरेस्त काय आसत जाल्यार योगा हे तणावाच्या वातावरणात भलायकी बरी दवरपाक मजत करता अशें आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगले. नागरिकांनी योगाक आपल्या दिसपट्ट्या जिणेचो एक भाग करपाचो उलो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वेळार मारलो. आज आम्ही हांगा आमच्या बिचोले सरकारी प्राथमिक शाळेत आसात आणि ह्या हॉलांत पतंजली योग समिती आणि सम्राट क्लब ऑफ बिचोले ह्याच्या जोड पावलान हो आयोजीत केल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमी सदांच फिट इंडिया फिट गोवा हे मुवमेंट आमी फुडें व्हरता. आमी जेन्ना हेल्थ म्हणटा तेन्ना आज हेल्थ इज वेल्थ हें जें स्टेटमेंट आसा हें अजूनय इम्पॉर्टंट आसा आनी प्रिवेंशनाचेर आमी चड भर दिवंक जाय रादर क्युरेटिव. खिचोय जर समाज जर आमी म्हणटात तो डेवलप जालो जाल्यार फक्त रस्ते लायट आनी उदक न्ही जाल्यार हे बाकीचे आपले हेल्थ निरोगी. हळदणचे आमदार कार्लुश फेरेरा हांणी 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान पेडे खेळा संकुलांत आयोजीत कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ही कार्यावळ खेळ आनी युवा वेवहार प्राधिकरणान आयोजीत केल्ली. वेगवेगळ्या वयोगटांतल्या लोकांनी ह्या कार्यावळींत योगा प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला योगासनां केली. I ask each one of you to take this opportunity. You may not be a yoga instructor in the sense of the word, but you may perhaps be able to give instructions in yoga, even if necessary as a hobby. Because even in a hobby, you can learn something. And probably one day you can be a great master yourself. I wish you all a very successful yoga day, and I do wish you practice it every day in your homes and wherever you go. भारत स्वाभिमान पतंजली योग समिती, युवा भारत आणि पतंजली किसान सेवा समिती यांच्या जोड पालवान फोंड्या श्री मारुती मंदिराच्या सभाघरांत 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हण फोंडे नगरपालिकेचे आदले नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हांणी वांटो घेतलो. महिला पतंजली योग समितीच्यो अरुण भदौरिया हांणी योग प्रशिक्षक म्हणून मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे रितेश रवी नायक हांणी योग दिसाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. स्वामीजी रामदेव बाबा यांचे खूप आम्ही पहिला तिथे किती लोकांना घेऊन मला योग करता आणि त्यांचे कुमारजुव्या आयोजित योग दिसाच्या कार्यावळीत थळावे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी वांटो घेतलो. पोन्न्या गोंया आयोजित ह्या कार्यावळीत नागरिकांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. योग प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शना खाला नागरिकांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी ह्या वेळार योगासनां केलीं. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.